गीत घेऊया. पेज नंबर 141, K5, बोन्नाचे निदेन तुलो. बोन्नाचे निदेन तुलो, सोर्वोनो सगो जालो, फोंडाच्या काळगांत तुलो, पोरसोल्यान जेजू उठलो, मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत मरण आयलें, मरणाची कास्ती वरवीं, मरणाचेर सोयतूं मेलें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावन भयणो, आयज आमी तिसऱ्या दिसाक आसा पास्कांच्या आठवड्यांत, आनी आयज आमकां जेजू आपणाशी रावंक आपयता. जेन्ना आमकां दिसता आमचे जिवितांत सगळें बरें वचना आनी देव आमकां पळयना, तेन्ना जेजू आमकां सांगूंक सोदता की त्या वेळार तो आमच्या बरोबर चलता, तो आमच्या बरोबर आसा. आमी आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाच्या उतराक पाळो दिवंक, देवाच्या उतराक आयकूंक, उतर आयकूंक आनी कान दिवंक देवा लागीं हीच कृपा मागुया. हेंच आयची वाचपां आमकां शिकयतात. हेच मनांत धरून आमी ह्या मोगाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. म्हज्या भावां भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपदिता देवा, आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून अंतरांत चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. महिमा देवाक उंचरकी आनी शांती ताच्या इश्टां सुसरी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सरपदिदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका आदीन बसता. तुज्या दरपय बसत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची इश्टरी, संवसाराची पाप काडटा, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्मे सांगती देवाची महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक समारंभान वर्सां वर्स तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दबाज्यान संपोवंक दिवं नाका, बगर आमचो काळजाचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव, जो जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुवां एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं
ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सोरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरांत भितर सरतात ते पळोवन ताणें ताचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुवांवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितें तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतचा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी कुबे गोड जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सोरशीं बसूंक भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून तोटाकली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड कर. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मोदें ताचीं कोतुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोशभरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतादुवानू, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकानशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक जोय. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोरोराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया.
जेजू पुनर्जीवनपण जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका वळखना जावंक ताच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करताय त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले क्लेओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर ताणें म्हणलें नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आखे प्रजे मुखार कोर्न्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल यात्निकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्चार किडयलो इस्रायेलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले तितलेंच न्हय ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडाचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडलो आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितलें म्हूण घडये आमी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत्वानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण ताणें परतून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो आसा आनी तो तांचे सांगाता रावूंक गेलो तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंटो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाता एकवटान आसलेलीं तीं तांकां मेळ्ळीं हाणें तांकां सांगलें सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावाक दिश्टी पडला आनी ताणें वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावान भयणो जुदेवांक जेरुसलेम हें एक व्हड शार आनी थंय कित्याक थंय तांचें देव मंदीर आसा आनी आयच्या वाचपान आमी पळयतात हे दोग शीस दुखेस जावन कोणती बरी जावन ते हे जेरुसलेमासून पयस येतात जायते फावटी आमी अशेंच करतात आमकांय कितें
जिवितांत आमच्या जिवितांत वायट जालें, आमच्या जिवितांत बरें येना आनी आमकां दिसता देव आमकां आयकोना, तेन्ना आमी देवा लागीं सावन पयस वेतात. मोगाच्या भावान भयणो, हे दोग जाण शीस जे पयस वेताले ते एक घोडी जेजू मेलो तेन्ना ते ताचे मरणाचेरूच ते तांचो आख्खें जिवीत तेमी लायलें. जेजूची शिकवण ते विसरले आनी आयज जेजू तांच्या ह्या दुख्खे वेळार येता आनी तांचे मदें उबो रावता. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी अशें जाता, आमच्या जिवितांत अशें जाता, आमी जाता ते भाशेन देवाच्याच उतराक आयकूंक कान दिवंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी असल्या वेळार असले परिस्थितीन पडटा तेन्ना जेजू कितें ना कितें करून आमच्या जिवितांत येता. आनी आयज आमी पळयलां जेजू ह्या दोग शिसांक जेन्ना तो वाटेर तांकां सांगता की आख्खे तो प्रवाद्यांची आनी शास्त्र्यांची तो तांकां शिकवण दिता तेच परीन आनी ते जेजूच्या उतराक कान दितात. आमी असले परिस्थितीन दिवंक जाता काय? हें आमी होच प्रश्न आमी करुया. पयले वचपाक हांव पळयलां पेद्रू आनी जुवांव ते देव मंदिरांत वेताले. म्हज्या भावान भयणो, हे शीस जेजूचे शीस ते एक फावटी ताणें जेजूक सोडलो, पूण आतां जेजूक अणभवल्या उपरांत ते आख्खेच जेजूच्या आदारान जायतीं विजवितां करूंक लागतात आनी जेजूच्या नांवान ते त्या मनशाक बरो करतात. म्हज्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक मुखार सरूंक गरजेचीं. त्या फावटी आमचीं काळजां बंद आसतात जेजूक भितर घेवंक. आतां ते भाशेन आमी जेजूक आमच्या काळजांनी घेवया, ह्या पुनर्जन्म जाल्ल्या जेजूक आमच्या जिवितांत भितर हाडुया आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण येतलें. तेन्नाच आमच्या जिवितांत जाता ते जायते बदल येतली, नवसनी येतली आनी आमी दुसऱ्यांचेरूय जायतो स्वभाव घालूंक पडटले. म्हज्या भावान भयणो, हेंच ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना जाता ते भाशेन आमी जेजूक आमच्या काळजांनी भितर घेवंक आनी जेन्ना ताणें उंडो मोडलो तेन्नाच ते शीस जेजूक वळखले. आमी सदांच मिसाक येतात, हे मिसाचें बलिदान जेन्ना उंडो मोडटा तेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजांनी भितर घेवया. हीच आमची मागणी जावं दी. आयज देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमी आमच्या जिवितांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भितर घेवन ताचीच मोगाची ताचीच ही कृपा आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. गीत घेवया, पेज नंबर 43, C35, तुज देण्यान फावो जाल्लो. म्हज्या भावान भयणो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपुदेदार देव बापाक मानतात तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, मनशा कुलाचे सोडवणेची पोळी आमी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता. तितून दुयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशालपुरीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची कीर्ती आमी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संदेशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भोवल्यार तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका आसय सय. सर्वेस्पराची नांवे येता ताका आसय. उंच सर्गी तुका आसय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नवीन दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कोरांतलें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या उत्सव आनी पुरो जीवन परपरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमी सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखाप मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तेच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बाप्पा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुम्या जेजूंची कसली प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलें बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां धान्य पण दिनाका पूण वाटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वाटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो अस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतराकतां. तर आमकां ताचे उदार काकृतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासुरकी पदवी आनी महिमा तशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजू चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पुतळेचेर म्हाका खबना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 65 D34 ओतम्या म्हज्या गायन कोर. Oh
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, प्राचीन काळांत काळजाच्या ओत्र्याकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याचे दोनवणीन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओतम्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी संभ्रमल्या. पुरून जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यात. तांच्या बळान नवे रचनेची मुणगे तुज्या कोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळची कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ता शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूट लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण आमी मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 93 F17 पवित्र भेट मिसाची.